जुवारी आनी मांडवी ह्यो न्हंयो गोंयच्या मुखेल न्हंयां मदल्यो दोन. जुवारी आनी मांडवी न्हंयचो हांगा संदर्भ घेवन कवी गोंयच्या हिंदू आनी किरिस्तांव समाजाची हांगा वळख घडयता. जुवारी न्हंयचो हांगा उल्लेख करून कवी सांगता, गोंय मेकळें जालें आनी जुवारी न्हंयन आपली खोस उक्तावंक पांयजणांचो शिरंगार केला. आपल्या पांयांक पांयजणां बांदून न्हंय तालार नाचता. जुवारी न्हंयच्या ल्हारा ल्हारांतल्यान कवीक पांयजणांचो आवाज येता. मांदोलीन हें अस्तंती वाद्य. गोंयच्या किरिस्तांव समाजाच्या संगितांत मांदोलिनांचो व्हड वांटो आसा. कवी सांगता, गोंयची मुखेल न्हंय मांडवी व्हांवताना गोंय मुक्तीच्या खोशयेंत सुरान एकतान मांदोलीन वाजयत व्हांवता. अस्तंती संगिताच्या सुरांत खोस मनयत मांडवी न्हंय मांदोलिनां वाजयता. पणजे शारांतल्यान व्हांवपी ही न्हंय मांदोलिनां वाजयत गोंयच्या किरिस्तांव समाजाच्या गोंय मुक्तीच्या खोशयेचें प्रतिनिधित्व करता.